Welcome to the Garden of Glory. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज सोमार 9 जून 2025. सायबीण पवित्र सोबेची आवय. हें फेस्त आमी आयज समोर उमता. आयच्या दिसाची वाचपां चिंतान आयकोवया आनी सायबीण माये भशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आदाराक पावूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलाय देखून सगळ्या घोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी वस्तुर्या मदें आनी तुजे संस्थी आनी तिचे संस्थी मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनांच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेऊंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावां भयणी बराबर तशेंच हेरां वस्तुर्यां सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरां परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून भोसतोल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी एथिओपिया त्या शाराक जल्मोल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोव ओर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरलां. जबाब.
सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांचे पोटीर सर्वेस्पोर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक ठिकाण. जबाब सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तीं सगळीं सुभागी. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, वस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंदूळ थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाखलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जुआंव अवेसोर 19:27 ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नियाळाक आदार. जेजून कुर्सार आपलो प्राण सोडचे आदीं सगळीं कामां शार्तीक पावयलीं. देखीक ताणें मनशा कुळाची सोडवण केली. परत आमकां आपल्या बापाच्या गोपांत एकठांय केली. चोराक सोर्ग भासायलो. कुडींतलें रगत आनी उदक व्हांवयलें. मनशा कुळाक बोगशिली आनी शेवटाक आपले आवयक आपल्या शिसाचे आधीन केली. हें सगळें जेजून केलें कित्याक ती बापाची येवजण आसली आनी मनशा कुळाचे सोडवणे पासत तें घडोवंकूच जाय आसलें. आमचे पवित्र सभेंत सायबीण मांयक आमची आवय म्हूण भावार्थान मानून घेतल्या. ती जेजूची आवय आसली. खुर्सा मुळांत ती शिसांची आवय जाली आनी सेनाकलांत ती पवित्र सभेची आवय जाली. 1964 वर्साक पाप साहेब पावलो दुसरो आनी दुसरे वातिकेन सभेंत मारयेक पवित्र सभेची आवय म्हूण स्विकारली आनी पोरगोडली. मारयेचें जिवीत देवाची आज्ञा पाळूंक आनी भावार्थान रिगून रावंक जालें. त्या पासत तिचें होय हें उतर देवदूताच्या विजबेक आनी कुर्सामुळी साकार जाल्लें दिसून येता. मारिया एक मोदेस्ती कशी वावुरली. पयलीं देवा आनी जेजू मोदें आनी आतां पवित्र सभे
आणि मनशाकुळामध्ये ती वावुरता. सायबीण माय आयज पासून मनशाकुळाचे गोरजेक पावता आनी आज्ञा पाळूंक आमकां स्फूर्ती दिता. मोगळा बापा, सायबीण माय भशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आनी आदाराक पावूंक आमकां तुज्या मोगान आनी कुरपेन भरमूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.